इफ्फी म्हळ्यार भारतीय आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव दर वर्सापणा अंदू गोंयांत त्याच उर्बे उमेदीन आमी मनोवपाचे आसात. 51व्या ह्या इफ्फीची तयारी विशीं चर्चा करपाक भासाभास करपाक गोंय मनोरंजन संस्थेचे उपाध्यक्ष भौमानेस्त सुभाषबाब फळदेसाय आयज आमचे मदीं हांगा हाजीर आसात. सुभाषबाब, तुमकां येवकार आयचे ह्या कार्यावळींत. धन्यवाद. सुभाषबाब, ह्या कार्यावळीच्या सुरवेक पयलो प्रश्न जो म्हाका तुमकां विचारचो दिसता तो म्हळ्यार एकंदरीत अंदूच्या इफ्फीची तयारी आनी हातूंत गोंय मनोरंजन संस्थेचो जो कितें वांटो आसा तो कसो आसा? आमकां सामके शेवटच्या दिसांनी अजून पर्यंत कन्फर्मेशन मेळना अशा परिस्थिती भितर हो इफ्फी जाता. बाकीची एडिशन्स आमकां सदांच खबर आसताली की 16 नोव्हेंबर ते 24 नोव्हेंबर हे फिक्स आसा म्हणून एक वर्स आमकां प्लॅनिंग करपाक मेळटालें, शेड्यूल करपाक मेळटालो आनी अकॉर्डिंगली आमकां सगळ्यो एजन्सीज ऑन बोर्ड घेवपाक मेळटाल्यो. हे फक्त एक म्हयन्या पयलीं कळटा आमकां आनी क्लॅरिटी आसना की कितले गेस्ट येतले, कितल्यो विजाज येतल्यो, कितले बुकींग जाय, हॉटेल अरेंजमेंट कितले करपाक जाय, तातूंत भितर कलाकारांक घेवपाक आस्पाव आसतलो. ऐन वेळार कोविडाच्या कारणा लागून खंय खंय बंद जावपाक शकता. हे एक म्हणजे चॅलेंजींग जॉब आशिल्लो. बट रायट नाव विथ एंटिसिपेशन कोविड जेन्ना हें जालें, जो नोव्हेंबरान आंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जावपाचो आशिल्लो तो आतां शिफ्ट जावन 2 महिने डिले जाल्लो आसा. आनी ह्या काळान भितर आमी खुबशे फावटी प्रयत्न केलो आनी तो वाया गेलो. अशा परिस्थिती भितर ह्या चित्रपट महोत्सवान भितर केन्नाच खंड पडचो न्हय म्हणून ह्यो ज्यो कोर एक्टिविटीज आसा घेवन आमी मुखार सरल्यात अँड वी आर ऑन शेड्यूल. वॉट एवर प्रिपरेशन वी हॅव डन, म्हणजे आमी जी तयारी केल्ली ह्या 15 दिसां भितर आमच्या अपेक्षे प्रमाणे एक 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 गजाल जायत आसा आनी अंदूचो इफ्फी खंड पडनासतना सुरू आसतलो. आमी अशें पळयता की जें आयनॉक्स थिएटर आसा ताची सगळी जी फेररचणूक केल्ली आसा तें रिफर्बिश केल्लें आसा, तर तें कशा पद्दतीन तुमी केलें, तें कित्याक करचें पडलें आनी ताजो आतां अंदूच्या इफ्फी खातीर तुमकां कसो लाव जातलो किंवा तें कशा पद्दतीन प्रेक्षकांच्या सेवेक हाजीर आसतलें ताच्या विशीं थोडी आमकां म्हायती दियात. जेन्ना आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव हो गोंयांत करपाचो थारायलो 2004 आनी त्या वेळावेले आमचे स्वर्गेस्त मनोहरभाई पर्रीकर हांणी तो हाडलो आनी एक बरे तरेचें इन्फ्रास्ट्रक्चर हांगा तयार केलें. पूण गेले ते 16 वर्सां हे म्हणजे 16वें एडिशन जालें तो पर्यंत जो इन्फ्रास्ट्रक्चर खंय केल्लो तो जालो. आयज टॅक्नॉलॉजी भितर खूब बदल जायत आसा. आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे अशी थिएटरां ही वारंवार बदल आसतात आनी तांची जी टॅक्निकल टीम येता ताचे साऊंड सिस्टम कशें आसतलें, ताचे प्रोजेक्टर कशें आसतलें, सिटींग कम्फर्ट्स कशें आसतलें हाचेर गायडलायन करता. आनी गेले ते वर्साक टॅक्निकल कमिटीन सांगलें की हाका रिफर्बिशमेंट जाय, ताका चेंजीस जाय, नवी टॅक्नॉलॉजी एडॉप्ट करपा जाय. म्हणून आमचेर एक पेज आशिल्लो की हे अवाढव्य अशें स्ट्रक्चर आनी ह्या वेळार कशें करप. म्हणजे आमचे GSIDCन ताजें प्रिपरेशन केलें, PWDन इस्टिमेट्स केलो, GSIDC कडेन टेंडराक दिवपाचो प्रोसेस आशिल्लो. त्या वेळार जुलय म्हयन्याक हांव जॉयन जालो एज अ वायस चेअरमॅन आनी हांवें मुख्यमंत्र्या कडेन ही गजाल उलयलें की जर सरकारान हो व्हडलो प्रोजेक्ट घेवपाक गेलो आनी आर्थीक टंचाई लागून जर एखादे वेळ डिले जालो आमकां दुसऱ्या वर्साचो इफ्फी करपाक ऑडिटोरियम मेळचें ना. म्हणून आमी म्हणजे माननीय मुख्यमंत्री, आमचे CEO आनी आमी हो एक बसून हो एक प्रायवेट पार्टनरशिपीन असो केलो. तांणी बांदपाचें, तांणी वापरपाचें आनी आमकां भाडें दिवपाचें. आनी मॅक्झिमम भाडें दिता ताका आमी हें करपाचें. ओके, म्हणजे आमच्या जी स्पेसिफिकेशन्स आसात तशें कन्स्ट्रक्ट करपाचें. आनी 22 कोटीचो टेंडर आशिल्लो. सरकाराचो एकय रुपया नासतना, ESGचो एकय रुपया नासतना 8 म्हयन्या भितर आयनॉक्साचे फूल फर्बिश्ड, मोर दॅन अवर एक्सपेक्टेशन. आमी जे ड्रॉ केल्ले ते स्पेसिफिकेशन वॉज टू द ट्यून ऑफ 22 crores. आयज आयनॉक्स जे रिफर्बिश जाला ताजी वर्थ आसा 40 crores. म्हणजे इतके बरे प्रमाणान आयनॉक्सान टेंडराचेर घेवन तें काम आमकां करून दिलें. ताच्या वयर म्हणजे आमकां पयलीं भाडे स्वरुपान 20 लाख रुपया प्रत्येक म्हयन्याक मेळटाले आनीक आयज आमकां 54 lakhs म्हणजे नियरली 3 पटींनी वाडलेले आसात. आनीक ताच्या भायर आमी अशी कंडिशनां घालून घेतिल्ली आसात की 5% इन्क्रिमेंटल प्रत्येक वर्साक 5% इन्क्रीज. आमी जेन्ना 15 वर्सांचो हो कॉन्ट्रॅक्ट आयनॉक्सा कडेन सोंपयतले आमचे कडेन तो एसेट्स परत येतलो. त्याच बरोबर ह्या एसेट्साचे जे भाडे आसतलें ते कोटीच्या वयर प्रत्येक म्हयन्यांतले. आनी हो सरप्लस फंड्स आसात तो जे फिल्म आमचे गोंयकार आसात क्षेत्रां भितर आमचो इन्व्हेस्टमेंट आसतलो तांकां बऱ्यो सवलती स्किम्स करपा खातीर. ओके, तर आतां हे जे तुमी बदल केल्या म्हटले तर हातूंत ठळकपणान अशे कितें बदल नेमके रिफर्बिश करतना कितें केल्यात बदल हातूंत? ओके, इट इज एज गूड एज न्यू.
फक्त ज्यो वण्टी आसात त्यो दवरून बाकीचे ताचे फ्लोरींग धरून ते वयर रुफींग हय आणि ताचे मदली जी टेक्नॉलॉजी एटमॉस साऊंड सिस्टम ओके बिग प्लेक्स हय दिस इज अ वॉट वी से हय हे तिसरे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे इंडिये भितर तिसरे क्रमांकाचे सर्वोत्तम अशें चित्रपटगृह आसतलें. ओके म्हणजे आमकां एक गोंयान मान आसपाक जाय, अभिमान दिसपाक जाय की भारता भितर तिसरे बेस्ट थिएटर ऑडिटोरियम्स आमचे बरोबर आसात, म्हणजे गोंयांत आमचे कडेन आसा. आमचे कडेन आसा. ओके. आणि ते आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे सगळ्यो ज्यो टेक्नॉलॉजी नव्यान नवे टेक्नॉलॉजीज घेवन म्हणजे निश्चितपणान आमच्या गोंयच्या आणि सगळ्याच ह्या फिल्म एप्रिसिएशन करपी जे लोक आसात तांकां सगळ्यांक एक खूप फिल्म लवर्सां खातीर बरी पर्वणी आसतली. हय आता एकंदरीत एक म्हत्वाचो असो प्रश्न येता की दर वर्सा इफ्फी एका ठरावीक त्या आठवड्या भितर जो जातालो ताज्यो तारखो अंदू कोरोनाच्या आणि कोविडाच्या हाका लागून बदल्ल्यो, तर ताजो ह्या एकूण तुमच्या आयोजनाचेर कितें परिणाम जालो? म्हणजे चड वेळ तुमकां मेळ्ळो काय तुमकां आयोजन करपाक कितें आडखळी आयल्यो? ना, आमी सुरवातीक जर नोव्हेंबरानूच जाल्लो जाल्यार आमकां आमचे स्ट्रॅटेजी प्रमाणे वचपाक मेळटा. हय आमकां जरी चड वेळ मेळ्ळो हय पूण अनिश्चितता म्हणजेच कितें जातलें केन्ना जातलें आनी बरोबर कितें बरोबर गेस्ट कितले. हय इनिशियली बुकींग गेस्टांनी खूब केल्लें हय आणि हे गेस्ट केन्ना येतले, तांचे टिकेटीचो बुकिंगाचो तांचे अकोमोडेशन आसतलें, तांच्यो टॅक्सीस आसतल्यो. करेक्ट एखादे वेळ आमी त्या प्रमाणे जे प्रोविजन्स करतात आनी तें जालें ना. आतां समज हॉटेल बुकींग केलें आनी हॉटेलाचें बुकींग केलें आनी ताजें 25% अकोमोडेशन जालें बिकॉज ऑफ दी लास्ट मिनीट न्यू कोरोना व्हायरस आनी हे सगळे नवे नवे व्हायरस येवपाक लागले, जाल्यार बाकीचे सगळ्यांक दिसतलें कितें येदो इतलो व्हडलो अवाढव्य खर्च केला आनी खंयचे खंय कांय जालें ना. बरोबर सो सरकाराचो पयसो मोजून मापून वापरचो पडटा. हय म्हणून आमकां खूब चिंता आशिल्ली. हय अनिश्चिततेचें वातावरण आतां पर्यंत तशेंच आसा. हय. आमी त्या अंदाज घेवनच ते सगळे करतात. हय. ह्या वर्साचे इफी सगळे 50% हाडलेले आसात. म्हणजे खर्चाच्या बाबतींत आमी खूब कॉशियस आसात. हय. जशें आमी आयनॉक्स घडयत आसतना सरकाराचो एकूय रुपयो वगडायलो ना, हय तसोच ह्या बाबतींनी आमी खूब काटकसर करून ह्या वर्साचो चित्रपट महोत्सव करतात. ओके एकंदरीत आता हे जे डेलिगेट्स जे येवपाचे आसात तर हे डेलिगेट्स हायब्रीड मोडात आता हो इफी जातलो अशें आमी आयकतात, तर एक्झॅक्टली ताजें स्वरूप कशें आसतलें? म्हणजे ते डेलिगेट्स जे येतले ते कशा पद्दतीन चित्रपट पळयतले? म्हणजे फिजिकली पळयतले काय ते डिजिटल पद्दतीन आसतले? आमी डेलिगेट्स जे रजिस्ट्रेशन करतात ते फिजिकली पळोवपा खातीरच करतात. ओके आणि हांचे व्यवस्थीत तांचे जे पळय आमच्या वेबसायटीचेर आसा हय ताचे सगळे जे कंडिशन्स आसतली कशें आसतलें हें सगळें मेन्शन केल्लें आसा. जो डेलिगेट येता तो फिजिकली ह्या हॉलान भितर बसतलो. आमचे कडेन 4 ऑडिटोरियम म्हणजे 7 टोटल ऑडिटोरियम 4 आसात ते आमच्या मल्टिप्लेक्सां भितर. ESTचो मल्टिप्लेक्स आयनॉक्स आसा तातूंत भितर सादारण ते 1250 कॅपेसिटी आसा. पूण तातूंत भितर सादारण ते प्रत्येक हॉलान आमचे 400-800 लोक जावपाक शकतात. म्हणजे प्रॉपर स्पेसिंग एक सीट सोडून अशें मार्किंग बी सगळें करून दवरिल्लें आसा. ताचे भायर आमचे कला अकादमीन एक ऑडिटोरियम आसा. आमचे स्वताचे ESTचे मॅकॅनिज पॅलसीन भितर 2 ऑडिटोरियम आसा. सगळीच सादारण ते म्हाका दिसता की 1200 लोकांक पासून बसपाची सोय आसा. ओके पूण आयच्या क्षणान भितर जशें डेलिगेट्स रजिस्ट्रेशन पयलें जर जाय बिकॉज ऑफ कोविड कोरोना खूब भयभीत जाल्ले अजून आमकां दिश्टी पडटा. आमकां फावो त्या प्रमाणान अजून पर्यंत डेलिगेट्स मेळना. पूण डेलिगेट्स येतले ते प्रॅक्टिकली फिजिकली बसतले आनी पळयतले. हाचे भायर डेलिगेट्सांक आनी एक ऑप्शन आसा. आमी ते OTT प्लॅटफॉर्माचेर जे व्ह्युअर्स आमचे पळोवपाक सोदतात जे रिस्क घेवपाक शकना किंवा डिस्टंटली करपाक शकता, व्हर्च्युअली पळोवपाक शकता, तांकां आमी एक ॲप करून दवरिल्लें आसा. त्या ॲपाचेर तांणी 500+ GST अशी एक पॅकेज आसा. त्या पॅकेजीचेर तांकां ओपनिंग क्लोजिंग सेरेमनी, मास्टर क्लासीस जावं बाकीचे जे व्हर्च्युअल मोडान जाता ते सगळ्यो गोश्टी ह्या इफीच्यो तांकां पळोवपाक मेळटल्यो व्ह्युअर्सांक. करेक्ट. एकंदरीत आतां अंदू हे मातशें वातावरण बदललेलें आशिल्ल्या कारणान साधारणपणे वर्स पद्दती प्रमाण अंदू डेलिगेट्स कितले येतले असो तुमचो एक अंदाज? डेलिगेट्स आमकां आतां पर्यंत रजिस्टर जाल्ले आसात ते सादारण 2500 आनी तातूंतल्यान सादारण ते 1300 पेमेंट केल्लो आसा. म्हणजे कन्फर्म डेलिगेट्स आर ओन्ली 1300 एज कम्पेर्ड टू लास्ट इयर्स 14,000. दीस इयर आमी स्टुडंट दोनूच कॅटेगरी केल्ल्यो, फिल्म इंथुजियास्ट आनी प्रोफेशनल्स म्हणून. आतां आमी ओपन करतले.
इवन इफ द डेलिगेट सायज इज 5000 हय. जाल्यार आमच्यांनी इजिली मॅनेजेबल आसा अशी तयारी पूर्ण केल्ली आसा आमी. ओके. आमी कॅपिंग दवरिल्लें 2500 हां. पूण आमकां दिसता की जर आमचे सगळे ऑडिटोरियम भरतले जर जाय हय. एट एनी पॉयंट ऑफ टायम हय. 1000भर प्रेक्षक तरी जाय आनी 1000भर प्रेक्षक येतले जर जायत 5000 डेलिगेट्स जाय पडटले. बरोबर. सो त्या रितीन आमची तयारी आसा. हांव अपील करता गोंयच्या स्टुडंट्सांक हय. हे फ्री ऑफ कॉस्ट डेलिगेट रजिस्ट्रेशन केल्लें आसा ताचो लाव घेवचो ओके. आनी आंतरराष्ट्रीय दर्जाचो हो जो इफी आसा तांणी सगळ्यांनी पळोवचो अशी म्हजी अपेक्षा आसा. हां. म्हणजे पर्टिक्युलरली ह्या 9 म्हयन्याच्या काळान भितर खुबशे जाण बेजारलेले आसा. बरोबर. खंय तरी एक इकॉनॉमीक एक्टिविटी Correct. एक कमर्शियल एक्टिविटी स्टार्ट जाता बरोबर. आनी ती स्टार्ट करपाक हातभार लावचो अशें आमचें मत आसा. बरोबर. तर ही जी संख्या जी बदलल्या किंवा कमी झाल्या खूप, म्हणजे पोरू तुम्ही म्हटलं तशें 14,000 आणि अंदू फक्त 1300च लोकांनी केला, तर ही संख्या देविल्ल्या कारणान ताजो कितें परिणाम आयोजनाचेर जातलो किंवा तसो कितें? आमकां जितकी संख्या 5000 वयर जातकच संख्या कंट्रोल करपाक खूब डिफिकल्ट काडून ओके. कारण MAचे गायडलायन आसतले, SOPs आसतले आनी हेल्थ गायडलायन्स आसतल्यो. हे सगळें मेंटेन करप तितकी सोपी गजाल न्हय. बरोबर. आमकां प्रत्येक कडेन एक 4-5 फुटाचे डिस्टन्स दवरून क्युईंग करचें पडटा. ताच्या नंतर ताच्या सिटाचे अरेंजमेंट करचें पडटा. ताच्या नंतर प्रत्येक शो जाले नंतर फूल हॉल सॅनिटायज करचो पडटा. बरोबर. कांय काळ तातूंत भितर वता आनी कसलीच रिस्क घेनासतना प्रत्येक एक्टिविटीक सेफ डिस्टन्सिंग तातूंत सॅनिटायझेशन ह्यो सगळ्यो गजाली आहात. बरोबर. म्हणजे आमकां आयोजनाक खूब त्रासच हे. जरी दिसलें की आमचे डेलिगेट्स कमी येतात, आमचे फिल्म्स कमी आसतले, आमी एक्सपेंडिचर 50% हाडपाक सोदतात, पूण तरी आसतना एक्सपेंडिचर कसो आमकां चड मॅनपावर लागता, स्किल्ड मॅनपावर लागता, बाकीच्यो गजाली लागतात. टॅक्सी डबल करची पडटा. सादारण ते म्हाका दिसता की जर लागता टॅक्सी 1000 जाल्यार 1300-400 करची पडटा, कारण एक टॅक्सी एकटोच वापरता. म्हणजे हे सगळे एडिशनाक आमी एक टॅक्सीन 2, 3, 4 पासून वचपाक शकताले. बरोबर. आयज एक टॅक्सी वापरले नंतर दुसरे क्लायंटाक दिता तेन्ना ते पूर्ण सॅनिटायज करपा खातीर सायडीन काडचें पडटा. हॉटेल एकोमोडेशन तशेंच आसता की हॉटेलान भितर एक रूम ऑक्युपाय केलो आनी 2 दिसांनी गेस्ट गेलो, त्या जाग्याचेर ऑक्युपन्सीक येता ताजे मदीं 1 दिसाचो नेसेसरिली गॅप दिवचो पडटा, सॅनिटायझेशन करचें पडटा. हो खर्च म्हाका दिसता की 50% आयल्यार पसून तितकोच पयलींच्या इतकोच खर्च जाता. आनी खर्च कित्याचेर जाता तर आंतरराष्ट्रीय जे गेस्ट येतात, जे पावणे येतात, फिल्म स्टार येतात, सेलिब्रिटीज येतात, तांचे खातीर तिकेटीचे खूब मोठे म्हणजे बुकींग आनी हे सगळें आनी हे एडवान्स करचें पडटा, शेवटच्या क्षणान करना. बरोबर. आनी हातूंत भितर आमचो थोडो वेस्टूय जावपाक शकता. हॉटेल बुकिंग्स आसा ती वाया वचपाक शकता. अजून पर्यंत कांय कळना. म्हणजे तयारी आमकां पूर्ण करची पडटली. ती एखादे वेळ कमी पडपाक जायना अशा स्वरुपाची आसची पडटली. अजून पर्यंत आमकां खुबशे जाणांनी बुकींग केल्लें आसा आनी तांकां तांच्या देशांतल्यान विजाच मेळना, फ्लायट्स मेळना, त्यामुळे बंदी आयिल्ली आसा. हां. म्हणजे एकंदरीत कोविड आणि हे सोशल डिस्टन्सिंगाचे सगळे नॉर्म्स पाळटले जाल्यार ऑन हायर सायड तयारी करून दवरची पडटली. खूब करची पडटली. हय. आतां हे जे चित्रपटांचे जे प्रदर्शन जातलें, स्क्रिनींग जातलें, ते खंयच्या लोकेशनांनी जातलें आनी भायर आउटडोर लोकेशनांचेर जे जातालें तशें अंदू कितें जातलें काय ना? ना, हांवें सांगलां तशें जे सगळे स्क्रिनींग जे जातलें, आमकां 7 ऑडिटोरियम्स आसात. हांवें सांगलां ते 4 आमचे मल्टिप्लेक्साचे, ESG मल्टिप्लेक्स, आयनॉक्स, एक कला अकादमी आनी 2 आमचे मॅग्नीज ESG आवर ओन. हातून ताचे भायर ओपन एअर स्क्रिनींग जावचें ना. एज फार एज पॉसिबल आमी ज्या जाग्यार गर्दी टाळपाचो प्रयत्न केल्लो आसा मुद्दामून. कोविडाची रिस्क आमकां घेवपाक जायना. ज्यो मिनिमम कोर एक्टिविटीज रिक्वायर्ड म्हणजे त्या फिल्म फेस्टिवलाक खंड पडपाक जायना म्हणून आमी केल्ले आसा. म्हणटकच जी पेरिफेरल एक्टिविटीज आसतल्यो, ज्यो सरावंडींग स्ट्रिटाचेर एक्टिविटी आसतल्यो, ती एक्झिबिशन्स आसतली, ती प्रदर्शनां किंवा आर्ट गॅलरी म्हणून करताले आमी, चिल्ड्रन पार्क म्हणून करताले, भुरग्यां खातीर एंटरटेनमेंट, आर्ट पार्क म्हणून करताले आमी, बाकीचे सभागृहां करताले, चर्चा सत्र करताले, तांचे खातीर फिल्माचें प्रदर्शन घडोवन हाडटाले. ह्या सगळ्या गोश्टींक ज्या जाग्यार क्रावड जावपाची शक्यता आसा आमी मुद्दामून ताका काटछाट दिल्ली आसा. एक म्हणजे खर्चाची बचत करपा खातीर आनी दुसरें म्हणजेच क्रावड आमकां रिस्क वाडोवपाची ना म्हणून केल्लें आसा. बरं. आता एकूण मर्यादीत स्वरुपांत जे आमचे कडेन लोक ह्या कार्यक्रमा खातीर येतले, तर ताजें त्या लोकसंख्येचें मॅनेजमेंट कशें जातलें? मागीर ताज्या खातीर कितें वेगळी वेवस्था कितें विशेश केल्ली आसा? सगळे आमी ताजे स्ट्रॅटजीज केल्ल्योच आसात. तांकां एकोमोडेशनाच्या धरून तांकां टॅक्सी करून हाडपाचें, म्हणजे तांकां गाडयो घेवन हाडपाचें
आमी कितें करतात खर्चाच्या दृश्टिकोनांतल्यान आमकां पळोवचें पडटा तें आमकां परवडना. बरोबर. आमी कोचीस ऑर्गनायज केल्ले आसात. हां एक मदल्या सीट सोडून एक पॅसेंजर. जर एक 20 सीटर कोच आयलो बरो व्हेरी गुड क्वॉलिटी हय कळ्ळें न्ही विथ AC आनी सगळें, हय तो एक कोच केले जर एका बरोबर 7 गेस्ट गेले 7 गाडी वाचतात. बरोबर अशा तरेचे मॅनेजमेंट आमी केल्ले आसा. बरे सुंदर अशी कोच हाडली. तातूंत भितर आमचे डिस्टन्सूय मेंटेन जालें. बरोबर आमी सगळे प्रोटोकॉल मेंटेन करतात. ओके. आनी जे सेलिब्रिटीज आसात तांचे खातीर एडिशनल कार वेवस्था ही आसतलीच. हां हां पूण जे गेस्ट ताचे भायर येतात, हय. जे कोणाचे एक फिल्म घेवन येतात, हय. तांचो क्रू आसा तो एक गाडयान वचपाक शकतात, नाजाल्यार तांकां 7 गाडी कित्याक करपाक जाय. बरोबर. ह्या अंदाजान जी शक्यता आसा, जे आमकां रिस्क आसात ती रिस्क आमी अवॉयड करपाचे सगळे कडेन प्रयत्न केल्ले आसात. ओके. सुभाष बाब, एक एकूणदरीच ह्या प्रोग्रामाच्या संदर्भात ओपनिंग आणि क्लोजिंग सेरेमनी हो सगळ्या लोकां खातीर एक विशेष उत्सुकतेचो उमळशिकेचो एक हें आसता. तर ताज्या स्वरुपांत अंदू कितें बदल बी जातलो? बदल खूब मोठ्या प्रमाणात जाल्लो आसा. ह्या वर्साक आमी ही एक एडवांटेज घेतिल्ली आसा हय की कोविडाच्या कारणान लागून सगळे सेलिब्रिटीज येवचे ना म्हणून सुरवातीचो आमचो विचार जालो आनी आमी प्रपोजल मांडले. हय म्हणजे डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल आसतले, इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री कडेन हय. आनीक प्रकाशजी जावडेकरा कडेन आमी जेन्ना मांडलें की ह्या वर्साक आमकां आमचे कलाकारांचे जे परफॉर्मन्स आसा ते पळोवपाक मेळूनी. ओके. हो जो ट्रूप परफॉर्म करतलो कल्चरल प्रोग्राम्स ते गोंयकारांचे आसूनी. ओके. तातूंत भितर एखादे वेळ आस्पाव करपाक मेळटा जर जाय जाल्यार गोंयचे जे नामनेचे आमचे अँकर आसतले हांकांय सुवात दिवपाक जाय हय. म्हणून आमी टेंडर बी ताजे सारको हें केलो. ओपनिंग सेरेमनीक अदरवायज जो 1 वराचो वयर कार्यक्रम आसतालो तो ह्या वर्साक आमी 50% म्हणजे सादारण 30-40 मिनटाचो कल्चरल प्रोग्राम आसतलो, 30-40 मिनटाचो आमचो फॉर्मल कार्यक्रम आसतलो. ओके. ज्या जाग्यार CMचे वेलकम आसतले, मिनिस्टरांची भाशणां आसतलीं हय. आनीक सेलिब्रिटीज येतले, चीफ गेस्ट आसतले हांचे. हय. मागीर दुसरे क्लोजिंग सेरेमनीक अवॉर्ड आसतले आनी परत कल्चरल प्रोग्राम. ओके. सो मर्यादीत प्रमाणान हय. चडांत चड बेनिफीट मेळपा खातीर हय. आनी गोंयचे कलाकारांचो आस्पाव करून केन्ना तरी घेवपाक जाय आनी आमचो दर्जो सिद्ध करपाक जाय हाचे खातीर खाटाटूप आसा. ओके. तुमी पळयलें जर जायत वास्तवीक ह्या सगळ्या प्रकारां भितर पयल्याच फावटी हे सगळे ज्यो एजन्सीज ऑन बोर्ड आसात, हय. एक्सेप्ट वन एजन्सी, हय. ऑल दी एजन्सीज आमी गोंयचे घेतिल्ले आसा. अदरवायज इट वॉज व्हेरी रेअर. म्हणजे आतां आर्ट डेकोर आसतलो आमचो, जो स्ट्रीट डेकोर आसतलो, मेन डेकोर आसतलो किंवा बाकीच्यो ज्यो सगळ्यो एजन्सी आसात हय त्यो सगळ्यो गोंयकार आसात आनी पयले फावटी हें जाल्लें आसा. म्हणजे आमकां एक ह्या काळान भितर हय कोविडाच्या निमित्त घेवन हय खंय तरी गोंयकारांक इंट्रोड्यूस करून गोंयचो दर्जो आनी तांची कलाकृती, तांचे क्रिएशन्स हे जगा मुखार दवरपाक जाय. हय इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवलाक पासून गोंयचे जे कलाकार आसात तांची क्रिएशन्स ही लोकांक दिसतली आनी फुडल्या वर्सांतल्यान तांकां एक सर्टिफिकेटी मेळटली, एक्सपिरियन्स मेळटले आनी मोठे भरारी घेवपा खातीर तांकां ही प्रेरणा मेळटली. त्या उद्देशान एक अत्यंत बरें काम जाल्लें आसा. हे कोविडाच्या निमित्तान आमकां संदी मेळ्ळी आनी त्या संदीचो आमी पुरेपूर फायदा घेतला. म्हणजे काही ठिकाणी तुमकां मर्यादा आयल्यात पूण एक ब्लेसिंग इन डिस्गायज म्हणजे ह्या संकट काळान पासून कांय आमकां प्रमोशन्स जाल्ले आसात. म्हणजे गोंयकारांक त्या निमतान आमकां आमी जेन्ना ती चॅलेंज म्हणून घेता न्ही, आमी चॅलेंज म्हणून तातूंत भितर तुका एक आमकां ऑपॉर्च्युनिटी दिसता. बरोबर. आनी आव्हानां भितर एक संदी आमकां मेळ्ळी आनी ताचो फायदो आमी करून घेता. बरोबर. आतां वेगवेगळ्या ज्यो कॅटेगरीज आसात ह्या चित्रपट महोत्सवांतल्यो, तर त्यो कॅटेगरीज तश्योच आसात काय तातूंत अंदू कितें बदल बी जाला? चड फार फेरबदल व्हडलेशे जाले ना. आमचे जी इंटरनॅशनल स्क्रिनींग आसतली, इंडियन पॅनोरमा आसतली, बाकीच्यो ज्यो रेट्रोस्पेक्टीव जावं बाकीच्यो ज्यो त्यो एक्टिविटी वर्च्युअल केल्ली गेल्ली आसात. ओके. पूण गोवा सेक्शन आसा, खुबशा प्रमाणात मर्यादा आयिल्ले आसात, पूण सेक्शना भितर व्हडलो बदल ना जशें पयलीं. पूण फिल्म कमी येतली. अंदू फिल्मच जर प्रोड्यूस तितके प्रमाणात जाली ना. गेल्या त्या फावटीक सादारण 340 फिल्माचे स्क्रिनींग जाल्ले, ह्या फावटीक सादारण 224 आयिल्ले आसात आनी तातूंतल्यान निदान 200 तरी जातली. सो बरे प्रमाणात ताची वेवस्था जाल्ली आसा. चित्रपटांची संख्या अंदू मातशी देंवल्या. दर वर्सा एक कंट्री ऑफ फोकस म्हणून जे आसता, फोकस कंट्री जी आसता, तर ती अंदू खंयची आनी ताच्या संदर्भात कितें विशेष आमकां तुमी म्हायती दिवंक शकतात? ह्या वर्साक बांगलादेश फोकस कंट्री जाल्ले आसा. ओके. कंट्री फोकस म्हणटात. आनी बांगलादेशाचे सादारण 7-8 चित्रपट
येतले बरे दर्जाचे चित्रपट येतले. तांचो क्रूय येतलो, सादारण ते 15-20 क्रू बांगलादेशांतल्यान येवपाची अपेक्षा आसा. आनी एक अशी बरी गजाल की बांगलादेशा सारखे एक ल्हानशे देश हातून भितर प्रगती करता आनी कोविडाच्या काळार एक नवी भरारी घेवन हांगा येता. आनी कंट्री फोकस बांगलादेशाक मेळ्ळे कारणान जर तीच कंट्री फोकस खंयच्याय युरोपियन कंट्री आशिल्ले आयज जाल्यार रिस्क आसता आशिल्लो. बांगलादेश इज व्हेरी नेक्स्ट टू अज आनी तांचो क्रू येवप आमकां भंय नासतना हे सगळें बरें जातलें. हय, आता ह्या चित्रपट महोत्सवाच्या निमतान ताच्या बरोबर वेगवेगळ्यो प्रेस कॉन्फरन्सीस जातात, मास्टर क्लास जाता, पॅनल डिस्कशन्स जातात, जाल्यार तांचें स्वरूप अंदू कशें आसतलें ह्या एकूण परिस्थितींत? हे टोटल हें आसा न्ही, प्रेस कॉन्फरन्स एक्सेप्ट प्रेस कॉन्फरन्स बी हांगा दोन्ही मिक्स जाते, वर्च्युअल जातले आणि फिजिकल जातले. पण बाकीच्यो ज्यो मास्टर क्लासीस आसतल्यो किंवा खुबशे चर्चा सत्रां ही सगळीं वर्च्युअलीक जातली. कळ्ळें न्ही, कारण जे तज्ञ लोक आसात जे रिस्क घेवपाक शकनात, बरोबर, आनीक जांकां टायम चड स्पेंड करनासतना वी कॅन द टेक्नॉलॉजी इज अवेलेबल. वी हॅव अपग्रेडेड अवर टेक्नॉलॉजी. आमचे जे IT रूम्स आसतले किंवा आमकां डेडिकेटेड लायन्स घेवपाक जाय, जे नेटवर्क जाय पडटा, बरोबर, जी टेक्नॉलॉजी एकंदर आमकां हार्डवेअर सॉफ्टवेअर एप्लिकेशन्स अँड दी प्रोग्राम्स आनी फायर वॉल्स, जी सेक्युरिटी सेफ्टी, ह्यो सगळ्यो घेवन आमी आयज म्हणजे परिपूर्ण जाल्ले आसात. त्या निमित्तान आमचे ज्ञान हे टेस्ट करपाक मेळटा, नवी टेक्नॉलॉजी एडॉप्ट जाता. आता जेन्ना फिजिकल मोडान जेन्ना कार्यक्रम जाता तेन्ना ती व्यक्ती प्रत्यक्ष थंय आसची पडटा, पूण आता ह्या ऑनलायन मिडियमांतल्यान आमी जेन्ना घेता तेन्ना जगांतल्यान खंयच्यानूय एखादी व्यक्ती आमच्या बरोबर जॉयन जावं शकता. तर ह्या बदलाचो तुमकां कितें फायदो जातलो अशें तुमकां दिसता? दोन्ही आसा. जेन्ना प्रॅक्टिकली आमी एकामेका समोर उबे रावतात तेन्ना कन्वर्सेशन हें बरें जाता. बरोबर, कळ्ळें न्ही. आनी जेन्ना ते वर्च्युअली येता जाल्यार आमकां स्कोप वायड जाता. एडवांटेज इज आमकां एखादे वेळ प्रॅक्टिकली आनी पर्सनली एखादे वेळ व्हडलो सेलिब्रिटी हांगा येवपाक शकना तेन्ना ही कॅन ऑलवेज कम्युनिकेट विथ अस. बरोबर, आनी जशी टेक्नॉलॉजी इम्प्रूव्ह जाता तितके आमी लागीं येतात. जरी ते पयसुल्ले जाले, वर्च्युअली जाले, टेक्नॉलॉजी गेट्स अस टुगेदर. आनी आयज आमकां टेक्नॉलॉजी कशी वापरपाची तकनीक संकट काळा भितर म्हणजेच आमकां केन्ना केन्ना म्हणटात रिसर्चीच केन्ना जाता, गरज आसता तेन्ना रिसर्च जाता म्हणटा तशी. तातूंतल्यान आमी खुबशे बरे शिकल्यात. कळ्ळें न्ही. सगळे जगाचेर आमकां वर्च्युअली कनेक्ट जातात एज इफ वी आर टॉकिंग टू ईच अदर पर्सनली. बरोबर. आता एक निमाणे कडेन प्रश्न असो एक येता की आमच्यो ज्यो रिजनल क्षेत्रीय ज्यो भाशा आसात, मराठी कोंकणी ज्यो आसात, तर तांचे खातीर वेगळें कितें वेवस्था हातूंत आसा, वेगळी कितें कॅटेगरी? ना, रिजनल कॅटेगरीन भितर गोवा सेक्शन हें ऑलवेज आसाच आमचें. ह्या वर्साक आमकां सादारण 8 चित्रपट आयिल्ले, पूण कांय कोविडाच्या हातून म्हणा किंवा बाकीचे तांचें सिलेक्शन आमच्या ज्युरी कडल्यान वेवस्थीत जालें ना. आनीक ज्युरी कडच्यान वेवस्थीत जालें पूण ताचे जे दर्जो आशिल्लो तो फावो त्या प्रमाणान जालें ना. आनी 8 फक्त 2 चित्रपट हे म्हणजे सिलेक्शन जालें, ताचें स्क्रिनींग जातलें. खूब वायट दिसता की वायट म्हणपाचें हें ना, कारण परिस्थिती अशी आशिल्ली की निर्मिती जावपाक पावली ना, लिमिटेड रिसोर्सीस आशिल्ले, तातूंत भितर केल्ली फिल्म्स आनी 2 जाल्ले आसात. तर सुभाष बाब, वर्स पद्दती प्रमाण अंदूय हो एंटरटेनमेंट सोसायटीच्या वतीन आनी बाकी तुमच्यो सगळ्यो संस्था मिळून हो 51वो इफ्फी म्हळ्यार भारतीय चित्रपट महोत्सव खूब मोठ्या दबाज्यांत आनी तितल्याच उर्बे उमेदीन मनयतले हाजी आमकां खात्री आसा. आनी तुमच्या फुडल्या सगळ्या आयोजना खातीर आनी एकूण फुडल्या 8 दिसांच्या सगळ्या कार्यक्रमा खातीर तुमकां खूब खूब आमचे कडल्यान परबी शुभेच्छा. फक्त निमाणो एक असो प्रश्न की सगळ्या चित्रपट मोगी जे आसात, रसीक जे आसात आनी सगळे आमचे जे लोक आसात तांचे खातीर तुमी कितें मेसेज दिवंक सोदतात? एज ESG जितके प्रमाणान गोंयचे जे फिल्म लवर्स आसात, चित्रपट मोगी आसात, तांचे खातीर एकच मेसेज दितात की आयनॉक्सान तुमी नियमीत म्हणजे एक फावटी तरी येवन पळयात की आयनॉक्साचें रिफर्बिशमेंट एक अंतरराष्ट्रीय दर्जाचें थिएटर हें आमच्या गोंयांत आसा, जाचें रँकींग 3rd इन इंडिया आसा. तें पळोवपाक. दुसरी गजाल आसा, जे नवे भुरगे टॅलंटेड क्रिएटीव मायंडेड भुरगे आसात तांणी ESG कडेन कनेक्ट रावचे. नवे नवे पॉलिसी येता. लायन प्रोड्युसरा खातीर तुमकां एनरोलमेंट जावपाक शकता. नवें तंत्रज्ञान आमकां पळोवपा खातीर हें जाता. म्हणजे खंय ना जाल्यार खंय ह्या कारणान ह्या चित्रपट इच्छूक जे आसा चित्रपटां भितर खंय कसलेंय काम करपाक तांणी आमचे कडेन कनेक्ट जावचेच. ह्या इफ्फीचो फायदो तुमी घेवचो,
कारण अजून पर्यंत डेलिगेट रजिस्ट्रेशन मिनिमम आसा. हय. आमी सगळ्यांचे निराश करनासतना खुबशे जाणांक एकोमोडेट करतले आनी ह्या वर्साक तुमी ह्या इफ्फीच्या संदर्भा भितर जे टॅक्नॉलॉजीचो वापर करून कोणाक करपाक जाय व्हर्च्युअली डोंट मिस दीस ऑपॉर्च्युनिटी बिकॉज बरोबर. आमचे एक जे ॲप आसा आमच्या वेबसायटीचेर गेल्यार तुमकां सगळें खुबशें इन्फॉर्मेशन मेळटलें. जर प्रॅक्टिकली तुमकां पॉसिबल ना जर जाय जाल्यार ते OTT प्लॅटफॉर्माचेर ते ॲप घेवन तुमी खुबश्यो गजाली प्रत्यक्ष म्हऱ्यान आशिल्ल्या भशेन पळोवपाक शकतले. आनी जे फिल्म इंथुजियस्ट आसा आनी जे यंगस्टर्स आसात जांकां फिल्मान काम करपाचें आसा तांचे खातीर बऱ्यो बऱ्यो पॉलिसीज आमी हाडटले. आतां आमकां सरप्लस जे फंड जातले भाडेपट्टीचे रुपांतल्यान जे 20 लाखां वयल्यान 54 lakhs जाल्ल्या. नवे जे इनकमींग टॅलेंटेड बॉयज गर्ल्स तांचे खातीर खुबश्यो स्कीम आमी डिझायन करतले. तर अशा पद्दतीन 51व्या इफ्फी म्हळ्यार भारतीय आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव जो 16 जानेवारी सावन गोंयांत सुरू जावपाचो आसा ताज्या एकूण तयारी आनी आयोजना विशीं आयज आमी चर्चा केली गोंय मनोरंजन संस्थेचे उपाध्यक्ष भौमानेस्त सुभाषबाब फळदेसाय हांचे कडेन. जाल्यार आमी तुमचे उपकारी आसात आनी आयज आमी तुमचे कडेन ही चर्चा केली तातूंतल्यान खूब आमकां बरी म्हायती मेळ्ळी आनी सगळ्या जनतेक लेगीत तुमी बरो संदेश दिल्लो आसा. तर निश्चितपणान तुमच्या ह्या फुडल्या आयोजनाक आनी पुराय कार्यावळी खातीर आमची तुमकां परबी आनी तुमी आमचे कडेन संवाद साधलो ते खातीर खूब खूब धन्यवाद. देव बरें करूं चिन्मय बाब. चलती फिरती हंसती बोलती नाचती गाती तस्वीरें दुनिया के सब रंग दिखाती रूप दिखाती तस्वीरें पर्दे पर सब राजों से पर्दे को उठाती तस्वीरें ओ दिल बहलाती कभी हंसाती कभी रुलाती तस्वीरें. ये हिंदुस्तानी सिनेमा ये मूवीज ये फिल्में रहती है करोड़ों के दिल में. भारत के सिनेमा